Praise the Lord. Hallelujah. Hargan तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर फावो जाल्लें. जुआंवचो वांजेल 14 अध्याय 1 ते 6 वाक्य. John chapter 14 verse 1 to 6. तुमी कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलों. हांव येतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तो व्हड म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. आज आमकां बापा सरची वाट, वेची वाट दाखयता. ती वाट तसो जेजू क्रिस्त. पोर आमकां एक ताच्या उतरांनी आमकां सांगलें, ताच्या कुडी भितरल्यान आमी सर्गींच्या राजाक प्रवेश जाता. ताची कूड सर्गींच्या राजाचे बागेल जावन आसा, दरवटो जावन आसा. आनी ताच्या कुडी भितरल्यान आमी भितर चलता. देखून ताची कूड 2 फाळ्यांनी सिंदली म्हणटा. ताची कूड 2 फाळ्यांनी सिंदली आनी त्या कुडी भितरल्यान आमकां प्रवेश जावंक जेजून अवकाश दिला. सर्गींच्या राजाक वेची वाट तसो. दुसऱ्या कोणा मारिफाती आमकां सर्गींच्या राजाक वचोंक जायना. दुसरी पूर आमकां सर्गींच्या राजाक वेच्या वाटेक कुमो करतली, आमकां आदार दितली, आमचे खातीर मागतली, तितलेंच. पूण जेजू एकलो मात्र आमकां बापा सरसीन व्हरूंक शकता. तो एकलो मात्र. कित्याक बापा सरसीन वेची वाट तो एकलोच, दुसरी खंयची वाट येना. देखून आज आमकां थंय तोमास सांगता, तूं खंय येताय म्हणून आमकां गोत्तू ना, पूण थंयची वाट आमकां कळी जावची कशी की म्हणून. एक दोग सीस जेजूचे. एकलो इल्लें चिंतून जाप दिवचो, एकलो सडन जाप दिवचो. पेद्रू सडन जाप दिता, तो चिंतूंक वचना. तोमास इल्लें चिंतून जाप दिता. हे पवित्र पुस्तकान जेजूक सवाल केल्ले जावं दी, जेजू कडेन विचारलें जावं दी, जेजूक जाप दिली जावं दी, हे दोगूच सीस आसात चड जावन, पेद्रू आनी तोमास. तोमासी 2 पटी जाप दिल्ली आसा. एक 3 पटी जेजूकूच 2 पटी जाप दिल्ली आसा. एक, तूं खंय वेताय म्हणून म्हाका गोत्तू ना, पूण तुवेची वाट आमकां कळी जावची कशी की म्हणून. एक ते. दुसरे पटी लाजर मेल्ल्या वेळार जेजू सांगता, लाजर मरण पावला, आमी वचयचे ताका उठयचे म्हणून. देखून तोमास सांगता, आमी या ताचे उठ, आमी ताचे उठ तूं मरया म्हणून. म्हळ्यार हाका अर्थ आसा. जायते आमी चिंता काले तोमासाक दुबावी तोमास, आमी तांकां वोलांचे मस्त नांवां आसा, दुबावी तोमास तशें अशें म्हणून. पूण तोमासा तितले देवाचो मोग अणभव केल्लो दुसरो शिस ना जुवांक सोडल्यार. पूण तोमासान मात्र तो अणभव. आनी थंय एक जेजू पुनर्जीवन जावन त्या निमाणे पोटी तांकां दिश्टीक पडटा आसतना तोमास तांचे सांगत आसलो. आनी तोमासाक जेजू सांगताले, हाड तुजो हात, घाल म्हज्या कडवळाक, हाड तुजें बोट आनी घाय म्हज्या घायांत. सांगता आसतना ताणें एक सांगलेलें उतरां, तो अणभव म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. हो अणभव जोडलो सीस एकलो मात्र जेजू सांगता. जेजूचो शिसा पैकी एकलो मात्र. देखून आमी मस्त संगती आमसोरी म्हणटा, आनी काले म्हणटा, आमी ते सांगता मोरया म्हणटाना जायते आमी ताच्या विशयान चिंता. पूण मोरया म्हळ्यार जेजू सांगता वचून आमचो जीव दिवंक आमी तयार आसा म्हणून. पेद्रून तयार आसा म्हळें, पूण 3 पटी नगार केले. पूण तोमास तसो ना. लास्ट घडये म्हणसर आपोस्तलां पैकी 12 जाणां पैकी पळयल्यार ताचे पयन लंब आसा. तोमासाचें पयन. पाऊल मागीर आयिल्लो. सीस आसतना तांचे सांगता तो नातुल्लो. जेजू जिवन जावन जाल्या उपरांत मागीर ताका जेजून परिवर्तन केल्लो. सावल आसलो, पाऊल परिवर्तन केलो. पूण ह्या सिसा पैकी, ह्या 12 जाणां सिसा पैकी जायते एक जेजू खातीर सुवार्ता परगट करूंक लंब पयन केल्लो. भारत देशाक सयत आयलो तो. चिंतया कितले पयस आसा त्या दर्या वाटेन ताणें येयचें जाल्यार. आनी भारत देशाक आयलो. आनी 2 कडेन तो आयलो. संकेत आसा, मॅड्रासांत ती आसा, तमिळनाडांत आसा, आमकां पळयता केरळांत ती आसा. ताचे पयन कसलें.
सुवार्थ हाडून आयलो. म्हाका इंडियाक आयिल्लो पयलो जेजूसोसीस एकलो मात्र तो तोमास. मागीर पुरो मस्त मिशनरी आयले, पूण पयले ह्या भारत देशाक पांय दवरलो तोमास जावन आसा. देखून आज आमी प्रत्येक जावन हांगा जेजू कशें आमकां सांगता, ताचे मारिफात गेल्या शिवाय बापा सरसीन कोणाक वचूंक जायना. देखून सांगता, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. हांवूच सत, हांवूच जिवीत, हांवूच वाट, दुसरी वाट ना. जेजू सोडून खंयची एक दुसरी वाट शॉर्टकट काडना आमी सर्गींच्या राजाक येता म्हळ्यार त्यो वाटो पुरा बंद, ते पुरा सर्गींच्या राजाक पावनात. देखून एकच वाट आमकां सर्गींची वाट सुम्या मारिफात मात्र, जेजू मारिफात मात्र. देखून जेजू स्वामी चड आनी चड मोग करीजे, जेजू स्वामी पाटलाव करीजे, जेजू सांगता जियेजे, जेजूचे मिसांव आमी करीजे. खंयच्या उद्देशा खातीर म्हाका आनी तुका ह्या संवसारान देवान धाडला तो उद्देश आमी जारी केले शिवाय आमी वचूंक जायना. आमी एकलो न्ही, आमकां दिल्ले कितें जबाबदारी आसा सुमयान ह्या संवसारांत. तुका आवयच्या गर्भांत आकारण ह्या संवसाराक धाडटा आसतना एक जबाबदारी दिवन धाडल्या. जावं पुरो ती कुटुंबाची जबाबदारी बरी करून कर, जावं पुरो समाजाची जबाबदारी ती बरी करून कर, जावं पुरो तुज्या वाड्यान त्या कुटुंबांत केली जबाबदारी ती सगळी बरी करून जावं कर, जावं पुरो तुज्या पिरगेची जबाबदारी ती बरी करून कर, पुरण करनाका. थोडी कितले कालतेपणी तांकां दिल्लें काम करतात. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्लें आसात. कालतेपणी तांकां मस्त देणी आसात, पूण एक लोकां मुखार ती दाखयनात, बगर कालतेपणी तांचें काम करतात सोम्या खातीर. कितलीं जाणां आसात. देखून आमी सोम्या मुखार कालते जावया. जेजून कत्याक उपयोग केल्ले आनी जेरुसलेमाक जैतवन प्रवेश जाता आसतना सिसांक सांगता वसा, जाल्यार पांय वाटेन वसा आनी ते एक गाडाव म्हळ्यार शिंगरू, ताचें पील म्हळ्यार कत्त्याचें एक पील शिंगरू थंय बांदून घाल्लें आसतालें. ताका तुमी सोडया. ताका कितें कोणी सांगता जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगा आनी ती सोडटलें. आनी ताचे वयर बसलो. कित्याक गाडाव जावन आसा कालतेपणाचो एक संकेत. सोम्याच्या टायमार ऊंट आसले, कॅमल्स आसले, घोडे आसले, हस्ती आसले, जायते राय पुरो आसले, तांतू पैन करताले व्हडल्या व्हडल्या. सोम्यान कित्याक गाडाव बांदून घाल्ल्या, गाडावाक सोडयले, एक तरी ताका बांदून घाल्ले आनी त्या गाडवाक ताणें सोडयलें. तुमी पळया, एक खंयच्याय एका गाडवाक तुमी रियल पळयता जाल्यार पळया, जेन्ना जेजू त्या गाडवाचेर बसलो आनी जैतवन प्रवेश ताणें केलो आनी त्या गाडवाचेर ताणें मार्क सोडलेलो आसा पळया. हर एका गाडवाच्या पाटीचेर अशें एक कुर्सोसो गुर्त आसा पळया तुमी. आनी तसो गोब्रा कल्लार त्या गाडवाचो आसा जाल्यार एक ब्लॅक कलर आनी कुर्सोसो गुर्त केदाळ्या गाडवाचेर पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार जेजून तसो संकेत सोडला थंय. कित्याक हांव आनी तूं तें गाडाव जाले शिवाय देवाची सुवार्थ परगट करूंक जायना. देवाक आमी आमच्या केन्ना गाडवाचेर मात्र जेजू बसलो. जेन्ना तूं गाडाव जाताय जाल्यार तुका बांदून हाडले, ह्या संवसाराच्या खोटेपणान बांदून घाला जावंक पुरो, तुका दोरयांनी बांदून घालूंक जावंक पुरो, ह्या सोरू सैतानाच्या बांदपासांनी तुका बांदून घालूंक जावलो. एक दीस जेजू तुका सुटयतलो आनी त्या गाडवाचेर पैन करूंक, तुज्या गाडवाचेर तूं एक गाडाव जावन तुजेर तो पैन करतलो आनी सुवार्थ परगट करतलो. देखून आमी गाडवां जावन आसात ह्या संवसारांत. आमकां ह्या पातकांतावन, ह्या खोटेपणांतावन, ह्या मेळ्यातावन, ह्या सैतानाच्या बांदपासातावन सुटोवन हाडलां जाल्यार त्या जेजून आनी आमचेर आज पैन करताला, आमचेर तो आसा जाल्यार त्या गाडाव जाल्ल्या वरवीं मात्र आमच्या जिवितांत तो आसा. तुका हंकार आसा, गर्व आसा, आनी कितें आसा, थंय जेजू ना. थंय जेजू बसूंक साध्य ना. तुवें जेजूचें काम करूंक साध्य ना. देखून खालतो कोण आसा, इनोसंट जावन जेजू कोण स्विकार करता, जेजूचो काळजांत तावन कोण मोग करता, ताचे थंय जेजू खंडीत वस्ती करता आनी जेजूचें मिसांव मन दर्शन उरोंक तुका वेंचून काडटा. कट्टल पट्टा कत्तियाद ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದಿರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ನೀನು.
देखून आज सोम्यान आमकां उपयोग करता जाल्यार खंडीत आमी एक गाडाव जाल्यार कांयच परवाना कित्याक गाडवाचेर मात्र जेजू बसता देखून आज त्याच सोम्याची सेवा करूंक त्याचे सोम्याची सुवार्ता प्रगट करूंक त्याच सोम्याची कामां ह्या संवसारांत बरी कामां आमी करूंक जायली कृपा आदार त्याच सोम्या कडेन आमी मागया आनी जेजू मारिफात मात्र सर्गींच्या राजाकेची एकच वाट म्हणून समजून काण घेवन जेजूक प्रमुख स्थान आमच्या जिवितांत देवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजी सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू भगिवंती मरिये देवाचे माये आमा आपयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता